नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मिड डे मील स्किमीत आता नवी पात्रां। बेंगलोरचे अक्षय पात्र, मुंबईचे स्त्री शक्ती धरून NGO CSSO इत्सूक। 26 जूनाक बीड उक्ते। रेस्टॉरंटांचो मेन्यू पेंडिंग बिलां खातें करता क्लियर। लायटीच्या खात्यांत शेकड्यांनी कोटीचे बिलांचे अरियर्स। 200 कोटी मायज अरियर्स सरकारी खात्यांचे। PWDंत आडकले 180 कोटी। कांय कडेन वीज कचेऱ्योच डिफॉल्टर। गोंयभर फाल्यां दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट। गडगड जगला मारून पावस। हवामान खात्याची शिटकावणी। पावसान घर गाडयांचे लुकसाण चालूच, तरी जुनात 57% पावसाचो उणाव। संजीवनीची जमीन लाटपाक दिवचे ना। गरज पडल्यार हायकोर्टात इथेनॉल प्लांट जाता तितले बेगीन हाडचो। कळावाचो दुबाव। सरकाराक फायनल मेळटले, नाजाल्यार आंदोलन खर। सेसा वेदांताचो 204 कामगारांक रिट्रेंचमेंट। कामगार म्हणटात फुडार सोंपलो। आमदार शेटये कडेन बसका। आमदार नगरसेवकांची सरकारा आड वचपाची आशा। सत्ते खातीर काँग्रेस खंयच्याय पावड्यार घसरूंक शकता। 1975ची आणीबाणी हे इतिहासीक उदाहरण। लोकशायेचेर काँग्रेसीच्या हल्ल्याचो निषेध। BJPन पाळो ब्लॅक डे। कळंगुटे उक्त्यार पिवंक बसतल्या टोळक्यां वेल्यान भुरग्यांच्या सेफ्टीचो प्रस्न। रिसॉर्टांच्या सिवेजीची आरोग्याक बाधा। बाल ग्राम सभेत हायस्कुलांच्या भुरग्यांच्यो कागाळी। दर्जेदार बांसुरी करपी, बांसुरीचेर बोटां चलोवपी, उमेद आवड आशिल्ल्यांक बांसरी शिकोवपी बांदोडेचो शिक्षक नामनेच्या प्रेमानंदचारीचेर खासा रिपोर्ट। कोविडाच्या वरिश्ठासावन मया तळें मायनिंग वाठारांतल्या सुण्या खातीर दिवचलच्या रामेश्वरी शिरोडकाराची अर्ध्या वयर पगाराची पदरमोड। आमचे पॅट्रन म्हळें गॉडमदर रामेश्वरी। माध्यान आहार पुरवणेंत आता नवी पात्रां। अक्षय पात्रा सारकेल्यो NGO हाडपाची फायनल तयारी। शिक्षण खात्या माध्यान आहार दिवपी नव्या सप्लायरांचे येवकाराचे तयारेंत। कांय NGO आनी CSSOनी स्किमीक इत्सा दाखयल्या। स्त्री शक्ती, अक्षय पात्र आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपूय मिड डे मील सप्लायाचे टेंडर घेवंक तयार। शिक्षण खातें 27 जुलयाक बीड उक्तें करता। पूर्व प्राथमीक आनी अपर प्रायमरी भुरग्यांक माध्यान्न आहार पुरवण करूंक इत्सूक NGO आनी सिव्हिल सोशल संघटनांकडच्यान सरकारान इत्सा प्रस्ताव मागयल्यात। सरकारान मागयल्ल्या इत्सा प्रस्तावांक 5 NGO आनी CSSOंची तयारी। बेंगलोरचे अक्षय पात्र गाजियाबाद UP सावन 1, दिल्ली सावन 1, मुंबईचे स्त्री शक्ती इत्सूक आसा। तशेंच गोंयचे ऑल गोवा मिड डे मील फेडरेशनूय इत्सूक आसा। टेंडर डॉक्युमेंटा प्रमाण NGO किंवा CSSOन 5000 भुरग्यांक ताजें शिजयल्लें जेवण दिवंक जाय। PM पोषण स्किमी सकयल सप्लायरांनी नो प्रॉफिट तत्वार पुरवण करपाची। सप्लायरांक 3 वर्सांचो अणभव जाय। खात्यान बटाट भाजी आनी चपाती, मिक्स भाजी इडली, मुगाची भाजी आनी चपाती, मिक्स भाजी पुलाव, छोले चपाती, वाटाण्याची भाजी आनी चपाती, वेज कुर्मा आनी चपाती असो मेनू दवरला। यशस्वी बिडरांक 15 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट दितले। 5 वर्सां आनीक मुजत वाडीची शक्यताय आसा। मिलात उणाव वा गंभीर कागाळ असल्यार कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करपाचो खात्याक अधिकार। 27 जुलयाक बीड उक्ते करतले। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपांची मिड डे मिलाची हुमकळिल्ली बिलां फारीक करूंक खात्याक फायनान्स खात्याकडच्यान 13 कोटी 15 लाख मेळ्ळ्यात। पेंडिंग बिलां फारीक करपाची प्रक्रिया चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळेकार। लायटीच्या खात्यांत शेकड्यांनी कोटीच्या बिलांचे अरियर्स।
तातूंत 200 कोटी मायज सरकारी खात्यांची. सगळ्यांत चड सुमार 180 कोटीचें पेंडींग बील PWDचें. कांय कडेन लायटीच्या खात्यानूच लायटीची बिलां भरिल्लीं ना. सरकारी खातीं टायमार बिलां भरिना जाल्यार लायटीच्या खात्याचें बॅलन्स शीट चडूच नॅगेटिव्हांत. खासा रिपोर्ट. दर वर्सा वीज खात्याचे बॅलन्स शीट रिकवरी सारकी नाशिल्ल्यान नॅगेटिव्हांत. तातूंत लोकांची कोट्यांची बिलां पेंडींग आसताच, मात त्याच बरोबर सरकारी ऑफिसांची बिलां पेंडींग आसता. सध्या 200 कोटी मायज लायटीची बिलां सरकारी खात्यांनीच भरिल्लीं ना. तातूंत 50,000 वयर एरियर्स आशिल्ल्यो 657 केसी. सरकाराची वेगवेगळ्या 700 वयर ऑफिसांनी लायटीची बिलां पेंडींग. 50,000 रुपया वयर एरियर्स आशिल्लीं 657 सरकारी ऑफिसां. 657 ऑफिसांचे मेळून 195 कोटी 52 लाख रुपया एरियर्स. 50,000 सकयल एरियर्स आशिल्लीं आनीक सरकारी ऑफिसां आसात. सगळ्यांत चड लायटीची बिलां पेंडींग PWD कडेन. एका PWDची 300 मायज बारीक मोठी ऑफिसां आनी प्लांट. सगळ्यांचे मेळून 180 कोटी मायज पॉवर एरियर्स. सगळ्यांत चड एरियर्स आशिल्ली पयलीं 24 ऑफिसां PWDची. 24 ऑफिसांचे मेळून लायटीचे 166 कोटी रुपया एरियर्स. फोणेच्या ओपा प्लांटाचे 46 कोटी, PWD डिव्हिजन 17चे 29 जाल्यार PWD डिव्हिजन 12चे 26 कोटी पेंडींग. आतां पळयात PWD सोडून हेर खंयची खातीं लायटीची बिलां भरिनात ती. WRD, पुलीस, आरोग्य, खेळा सारक्या खात्यांनी लायटीची बिलां पेंडींग. वीज खात्याच्या 4 ऑफिसांचे मेळून 6 लाख मायज रुपया पेंडींग. GMC, सुपर स्पेशालिटी दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांचे मेळून 1.5 कोटी मायज बील पेंडींग. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी ऑफिसाचे 74 लाख रुपया लायट बील पेंडींग. 4 आर्मीच्या गॅरिसन गॅरेजीची 73 लाख रुपयाची बिलां पेंडींग. खेळा खात्याच्या वेगवेगळ्या स्टेडियमांची 50 लाख रुपया वयर बिलां पेंडींग. कांय नगरपालिका, CCP, पंचायती मेळून लाखांनी रुपयांची बिलां पेंडींग आसात. ही सरकारी बिलां OTS स्किमीत येना. खरें म्हणल्यार एका सरकारी खात्यांतल्यान दुसऱ्या सरकारी खात्यांत ह्या बिलांचे पयशे येवपाचे, मात ते भरूंक नाशिल्ल्यान लायटीच्या खात्याची नॅगेटिव्ह रिकवरी आनीक फुगत रावता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयभर फाल्यां दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. गडगड जगलां मारून पावस पडटलो. जगलां मारतना उक्त्या वाठारांत शेतांत काम करूं नाकात म्हूण हवामान खात्याची शिटकावणी. 2 दीस जाले नेट धरिल्ल्या पावसान घर गाडयांचें लुकसाण चालूच. म्हापश्यां एकता नगरांत राखणे वणत कोसळून 2 मोटारी, 1 मोटारसायकल डॅमेज. कोरगांवां वोड कोसळून गोठो काबार. तरी जुनांत 57% पावसाचो उणाव. हवामान खात्यान राज्यात सोमारात दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला. गडगड जगला मारून पावस. 2 दीस सुरू आशिल्ल्या पावसान घरा गाड्यांचे लुकसाण चालू. म्हापश्या एकता नगरात राखणे वणत कोसळून 2 मोटारी आणि मोटारसायकल डॅमेज. उद्या वचून आता किंवा फर्स्ट पावसाक वॉल पडले आणि आमच्या न्यू गाडी फुल डॅमेज झाल्या. न्यू गाडी 1 वर्स झाल्या गाडी आमची. त्यामुळे 1 टू व्हीलर आणि एक झाल्या डॅमेज. 2 फोर व्हीलर आणि 1 तेंच्यांनी प्रॉपर वॉलाक हे दवरूंक ना उदक शिरपाक म्हणून ती सगळी बँड जाल्ल्या आनी डेंजर कंडिशनान आसा. फाल्यां एका MIक धाडून तांकां मातशें सांगून ती वॉल रिपेर करूंक. कोरगांवां भटवाडी एकल्याच्या गोठ्यार वड कोसळ्ळो. त्या वेळार गोठ्यांत गोरवां नाशिल्ल्यान अपकिर्त टळ्ळे, मात गोठो काबार. आणि या गोठ्यात सुदैवानं गोरं नव्हती म्हणून मोठी जीवितहानी टळलेली आहे. आज भले मोठा इथला आमचा पूर्वीचा वडाचं झाड मोठं इथं आज माझ्या गोठ्यावर पडून तिथं माझं बरंच असं नुकसान झालं. तरी जुनात 57% पावसाचो उणाव. फाटल्या 3 दिसांत पडपी पावसान 13% तूट भरून आयल्या. जुनात हरशी 29 इंच पावस पडटा. अंदू जुनात आतां मेरेन फक्त 12 इंच पावस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संजीवनीची जमीन लाटपाक दिवचे ना. गरज पडल्यार हायकोर्टांत वतले म्हणून उस्कारांची शिटकावणी. निमाणे एकदां संजीवनीची सुवात आनी इथॉनॉल प्लांटाचेर सरकाराक मेळटले म्हूण उस्कारांचे आमसभेंत थारलां. धारबांदोडे उस्कारांची आमसभा जाली. पेडणे ते काणकोण मेरेनचे उस्कार पावले. इथॉनॉल प्लांट केन्ना येता काय म्हूण प्रस्न. जो मेरेन आमच्या शेतकऱ्यांचे मागणे पूर्ण जायना तो पर्यंत सरकारान 1 इंचय सुवात कोणाकडे एग्रीमेंट करचो न्हू किंवा कोणाक दिवचे न्हू. ना जाल्यार सरकारान परती आमकां लेखी दिवचे की ह्या हेचेर शेतकऱ्यांक कांय अधिकार ना. शेतकारांक पयशे मेळना पयशे मेळ्ळे पूण जेंकां मेळना आसलें ताका लागून गोळ करना. सगळ्या शेतकारांक पयशे दिवचे. हे फुडें घेवन हय तितल्यांकूय दिवचे.
सो प्रयत्न तुमी करतले? हय प्रयत्न चालू आसा आनी तो करतले. येस. हें नजरान कितेंय उरपाक शकता कित्याक हे ऑफिसरान तांकां सांगलां ना सांगलां तेंय आमकां हें ना. हेनी क्रॉप घे म्हणलें तशें लोकांनी क्रॉप घेतला. थोड्यां मायनर घेतला, केळी घेतली, कोण नॅशनल घातलो अशें घेतला. हेंकां अजून दिलें ना, डायवर्ट जाल्ल्यान दिलें ना तेणी. जाग्या विशीं परत आता एक निर्णय घेऊया म्हणून पयलीं आमी इथेनॉल आतां घेवया आनी आमी कोर्टान वचपाची तयारी करुया म्हणून सांगला हेजेर त्या प्रमाणे आमी वचपाचें आतां चल्लां. आयज आमी पेपर उलयला शेतकऱ्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो तेन्ना फुडें मार्गदर्शन कितें करपाचें तें एकदांच आमी आतां फक्त गव्हर्मेंटाकडे वयतले तेच्या फुडें गव्हर्मेंटाकडे वचपाचें ना आनी तेन्ना यस ऑर नो कितें पळोवपाचें नाल्यार फुडलो रस्तो आमचो चाललो कितें निर्णय घेतला तुमी समज जर सरकारान ना म्हणलें तुमकां जाल्यार? सरकारान ना म्हटलें जाल्यार आमचो फुडलो निर्णय जो आसा तो रस्त्यार बसपाचें तेजे शिवाय पर्याय ना. कित्याक आमी प्रत्येक वेळा रस्त्यार भरले शिवाय सरकार आमचें कांय मान्य करिना हें आमकां जाणून गेलें. पयशे मेळना तेन्ना रस्त्यार उसाक जेन्ना फॅक्टरी बंद पडली तेन्ना आमकां हें जालें. पूण अशें करून हें जाल्लें आसा तेन्ना आमी हो एकूच शेतकाराक मार्ग आसा रस्त्यार वचपाचो. दिवचले सेसा वेदांतान 204 कामगारांक रिट्रेंचमेंट नोटीस काडून तांचे फायनल सेटलमेंटाचे पयशे डिपॉझिट केले. कंपनीचे भुमिकेचेर कामगार काचाबूल. कामगार गाराणे घेवन आमदार शेटये मेरेन पावले. आमदार, नगराध्यक्ष, नगरसेवक लोकां बरोबर गरज पडल्यार खंय सरकारा आड उबे रावंकूय तयार. लोकांचेर अन्याय जावंक जायना म्हणून आमदार उलोवन दाखयता. सारमानस ते शिरगांव मेरेन गांवचे गांव आनी शेतां काबार केली आनी आतां सेजा वेदांता कामगारांक वाऱ्यार सोडटा म्हूण कामगारांची शबय सुरू. आमचे कावन्सील आनी आमच्या आमदारान आमकां सांगलें की येदा कदाचित फाल्यां लोकल इंट्रस्ट डावनून जर रिमायंड स्टार्ट जाता आनी सरकाराच्या विरोधात सुद्दां जर वयचे पडले जाल्यार ते आमच्या वांगडा आसतले हे तेजेर आमकां एश्युरन्स दिलो. आमी आजुनूय टायम दिता की ज्या 2 कंडिशनाचेर ही सगळे एमिकेबल सोल्युशन जावपाचें जाल्यार ते विस्तारला ते आजुनूय विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट इंटरवेन्शन जावन ही 2 कंडिशनां जर मीट करता एमिकेबली जाल्यार आजुनूय सगळ्यांची तयारी आसा. एक नव्या तरेन आमी सुरवात करया. 200 परस चड कामगारांक खंय नोटीस आनी फायनल सेटलमेंट केल्ल्यान कामगार काचाबूल. तांणी आमदाराक गाठलो. आतां हांव 50 क्रॉस जाला म्हाका कोणूच एक वॉचमॅन सुद्दां घेवंक शकना आनी म्हाज्या भुरग्यांची फ्युचर म्हाका शक्य ना. आनी हें अशें जालां की आमचें टोटल सारमनस टू शिरगांव पर्यंत प्रत्येकाची शेतां भातां वचून सगळे अख्खें आमचें गांव काबार जाल्लें आसा आनी सगळें मायनिंगान केल्लें आसा आनी आयज आमचें फ्युचर सामकें झिरो केल्लें आसा. गरज पडल्यार सरकारा आड म्हूण आमदार उलोवन दाखयता. आनी हांव तांकां तेंय सांगलेलें की तुमी आमच्या गांवाचें गांव नशें केला जाता तेमी गोपाळ जशें सांगलें तशें परमनंटली आतां कोणाचीं शेतां आसात मुंशीच्यो रामगांव परमनंटली जॉब गेला म्हणजे आतां गोपाळाक ना ते नाच त्याच्या फुडल्या पिडयेन ना तसो हिशोब कोण करूं शकता. सो त्या खातीर हांव सदांच तुमच्या वाटेन रावला. वाटेन रावपाक इतलेंच कारण की म्हाका तुमच्या बरोबर न्याय जाल्लो जाय आसा. कारण जितलें करूंक जाय सरकाराच्या अगेन्स्ट सुद्दां वचून तुमच्या वांगडा रावपाक जाल्यार हांव तयार आसा. कंपनीन ताचेर खुलासोय केला. ते लीज मूळ SMCL म्हणल्यार सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडाचे. वेदांता उपरांतचो बिडर तरी कामगारांक वेदांतान कामार दवरले. तांचो कंत्राट 23 जूनाक सोंपलो. तरी कंपनीन कामगारांक काडटना मनीसपणान विचार करून फायनल सेटलमेंटूय केला. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. प्रधानमंत्री पद वता, वेंचणूक हरता, लोकांक काँग्रेस नाका जाल्यार सत्ता वता ह्या भंयान काँग्रेसीन लोकशायेचो घात केलो, आणीबाणी लागू केल्ली. बीजेपीचो फुडारी नरेंद्र सावयकार उलयलो. 1975 इंदिरा गांधीन आणीबाणी लागू केली. काँग्रेसीच्या कर्मांचो हो इतिहास खंय आज लोकां मेरेन पावोवंक जाय. बीजेपीन आणीबाणीचो काळो दीस पाळ्ळो. आणि इमर्जन्सी कितली भयानक आशिल्ली म्हणजे आमचे बाकीचे लिडर्स जे आसात अटल बिहारी अडवाणी बाकीचे संघाचे सगळे लिडर्स जे आसात ते ज्या पद्दतीन भितर केले कारण कितें आसा लोकशाहीक विरोध केलो त्यांनी एका हुकुमशाहीक विरोध केलो लोकशाहीक रावले म्हणजे
सक्ती करून सत्ता जाय. प्लॅन बी आम्ही काढून उलयतात. एमर्जन्सी त्या टायमार कशी लागली तेवीस म्हयने त्या टायमार जेन्ना इंदिरा गांधी एमर्जन्सी लायली तेन्ना तेचे सपूत व्हडले जे संजय गांधी नसबंदी मोठ्या प्रमाणात केली ही तुमकां हांव इतिहासाक खबर आसा. मोठ्या प्रमाणात नसबंदी आनी ती बी चडशे टार्गेट हिंदू भावांक करून हे असो सगळे वायट गजालीचो विशय असो म्हणून बदल आमी पळयता. जे इंदिरा गांधीन केला आपले सरकारी बळ इलेक्शनाक वापरला पैशांचो गैरवापर केला अशें करून 14 तेजेर आरोप सिद्ध जाले आनी तेणी 12 तारखेर डिसिजन दिलें इलाहाबाद हायकोर्टान की इंदिरा गांधी सदन देंवपाक जाय, डिस्क्वॉलिफाय जावपाक जाय आनी 6 वर्सां तेजेर बॅन जावपाक जाय. विरोधी पक्षाक अरेस्ट करप, तांकां बंडखणीत घालप अशे तरेचे एक वायट दुष्ट कार्य त्या वेळी काँग्रेसीन केलें. कारण ही सत्ता आपल्याक मेळपाक जाय, सत्ता हातींतली वयता म्हणून. तवनासाचे टोळके उक्त्यार पिवंक बसतात. भुरग्यांचे सेफ्टीचो प्रस्न उप्रासता. रिसॉर्टांचे सिवेजीची आरोग्याक बाधा जावं येता. हायस्कुलांनी टॉयलेट वेवस्थीत जाय. कळंगुटे हायस्कुलांच्या भुरग्यांच्या ग्रामसभेंत इशू. कळंगुटे बाल ग्रामसभा जाली. वेगवेगळ्या अडचणीक लागून चडशीं भुरगीं पावलीं ना म्हणून ग्रामसभा फुडल्या म्हयन्याचे 22 तारखेर दवरल्या. सरकारान पंचायतींक बाल ग्रामसभा घेवंक लायल्या. त्या फाटभुंयेर कळंगुटेक बाल ग्रामसभा जाली. कळंगूट वाठारांतल्या हायस्कुलाची भुरगीं ग्रामसभेक आयिल्लीं. तवनास उक्त्यार सोरो पितात ताका लागून खंय सेफ्टीचो प्रश्न येता अशे कितलेशेच इशू. एका स्कुलाचे त्याची ड्रेनेज फाटल्यान सारकी ना. भुरगे रातचे सोरो येता तिजोर कोण आनी ते कोण सोरो पिवन बाटल्यो तिजोर उडयता. सकाळचे स्टुडंट्स स्कुलाक वयता चडा तांकां मेळटा ती. मागीर भितर ग्रावंडाक सेफ्टी ना. मागीर थोड्या स्कुलाक ड्रिंकींग वॉटर सारकें ना. थोड्या स्कुलान बोर्ड्स ना, ब्लॅक बोर्ड सारके ना. थोड्या स्कुलान सॅनिटेशन सारकें ना, टॉयलेट्स सारके ना. हे खूब गजाली आसा. बाल ग्रामसभेची मेसेज चडशा भुरग्यां मेरेन सारकी पावंक ना म्हूण ग्रामसभा अर्द्यार बंद करून फुडल्या म्हयन्यात 22 तारखेर दवरल्या. आनी आयज कितें जालें, चडशे लोक स्टुडंट्स येवंक ना. मिसकम्युनिकेशन जालें. संडे जाल्लो, थोडे चर्चीन गेले, थोडे हॉलिडेक आहा. सो ते बसत आमी कितें केलें, आयज एजंट केलें आनी हीच मिटींग आमी 22 ऑफ नेक्स्ट मंथ 12 o'clock दवरल्या. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. दोतोर केतन भाटीकाराच्या भाटीकार चॅरिटेबल ट्रस्टान IMA दिवचल, कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेड आनी फोणेच्या JCI बरोबर घेवन बायलां खातीर ब्रेस्ट स्क्रिनींग कॅम्प दवरिल्लो. तपासाक IMAन खासा स्क्रिनींग कॅमेरा हाडिल्लो. तातूंतल्यान दुबावाचे शिनाल सापडल्यार फुडली तपासणी. हो कॅमेरा आसा न्ही, तो पेशंट बसलो, फक्त कपडे काडपाचे, AC जाय, थंड जाय, कित्याक टेम्परेचर इज इम्पॉर्टंट. देन शी फोकसीस दॅट ऑन द ब्रेस्ट इन डिफरंट डायरेक्शन सारके. आनी तातूंत जर कितें जर टेम्परेचर वाडिल्लो आसा देन ओन्ली दे वील पिक अप. आनी तो मागीर जाय जाल्यार मागीर आमी कन्फर्म करपाक मागीर सोनोग्राफी मेमोग्राफी ते मागीर करता. दीस इज जस्ट स्क्रिनींग. स्क्रिनींग म्हणजे की अशें मास स्क्रिनींग करपाक हे बरें पडटा. सगळ्यांचे तुमी मेमोग्राफी पेपर इज नॉट पॉसिबल. हाजेर कितें पॉझिटिव्ह आयलें देन ओन्ली वी कॅन डू इट. इज व्हेरी सिंपल वन. शी वील डू. ताजें मागीर कॉम्प्युटरान वतलें, कॉम्प्युटरान एक स्लीप येतली. त्या स्लिपीचेर कळटलें आमकां की ते बिराड म्हण आसता. बिराड 1, 2, 3. 1 and 2 म्हणजे कांय चिंता करपाची गरज ना. 3 आयले आनी 4 आयले देन वी हॅव टू इन्वेस्टिगेट देम प्रॉपरली. आनी आमकां खूब खोशी जाता सांगपाक की इंटरनॅशनल वेस्ट फेडरेशन गोवा चॅप्टर, भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट, रायझींग पोंडा, डॉक्टर केतन भाटीकर स्पा ह्याच्या तर्फे आमी कांय न्ही म्हटल्यार आज करेक्ट टोटल 2000च्या वयर महिलांक आमी पळोवन घेता. तातूंत 7 जाण आमकां डिटेक्ट जाले. जाल्ल्यो 68 आनी तातूंत 7. गोंय ही कलाकारांची खण. तातूंत अंत्रूज मालांत एका परस एक कलाकार. दर्जेदार बांसुरी करपी म्हूण गोंयांत नांव आशिल्लो बांसुरी वादक प्रेमानंद च्यारी. जशी बांसुरी तशी ते बन्सीची मनाक धादोस करपी ताची धून. मुळांत शिक्षक, गार्डनिंग आनी घरांतलीं कामां जबाबदाऱ्यो सांबाळून वेळांत वेळ काडून बांसुरीचेर बोटां चलोवपी कलाकुसरी प्रेमानंद च्यारीचेर खासा रिपोर्ट.
नागेशीच्या प्रेमानंदचारीन वाजयल्ली अच्युतम केशवम गीताची ही धून. प्रेमानंदचारी स्वतः बासुरी तयार करता. आपले एक छंद म्हणून ह्या तयार करून लोकांकूय दिवप आणि आपण शिकला ते लोकांक शिकोवप ह्या पद्दतीन आसा. आणि बांबूचो येदोसो तुकडो घेतलो जाल्यार 200 रुपया 300 रुपया पडटा बांबूच्या तुकड्याक. मागीर तो कशा क्वॉलिटीचो बांबू आसा ते पण म्हत्वाचें. जी क्वॉलिटी आसा त्या प्रमाणे तो बांबू टिकाऊ किंवा ताचे बासरी कशी जातली ते सगळें आसा. मागीर ते मार्किंग करून जाल्या नंतर फुडले जे प्रोसेस आसा हे बुराक कशें करपाचे. मागीर हांव घरा कडेन हांव सगळें तयार करता. तर घरा कडेन हांव किचनांत वता चुली कडेन जे गॅस पेटयता आनी ताचे खातीर हांवें स्पेशल हे रॉड तयार केल्ले आसा. सो म्हाजो बापूय जो आशिल्लो तो लोखंडाचें काम करपी आनी कार्पेंट्री पण करपी. आमचे चारय घरांत ते सगळे चालू आशिल्ले. कार्पेंट्रीचे पण काम करतालो म्हाजो बापूय आनी लोखंडाचे म्हणजे कोयत्यो इळे जे आसतात न्ही ते पण करपी. तर हे म्हाका घरांत सापडले अशे लोखंडाचे तुकडे. ताका मागीर हांवें धोडोवन ते वेवस्थीत ताका तोका काडून दवरले. आनी दुसरी जी आसा ती ही रावंड फायल आसा ती घासून मागीर ते होल जो आसा न्ही तो निवळ करपा खातीर. शाळेत शिकोवपा बरोबर ताका गार्डनिंगाची उमेद. वेळात वेळ काडून बासुरी करता. आवड उमेद आशिल्ल्यान बासुरीची बोटां चलोवकूय शिकयता. प्रेमानंद बासुरी आनी वास्तुशास्त्राचोय संबंध सांगता. तर घरातले वास्तूचे वातावरण म्हणजे घरात शांती उरपाक किंवा लकी अशें म्हणटात घरात आसो. बासरी तुका वाजोवपाक येना तर घरात एक बासरी तुवें हाडून दवरची. वेगळे वेगळे प्रकार. बेडरुमांत बासरी दवरल्यार ताचे वेगळे इफेक्ट आसतात. लिव्हिंग रुमांत ताची बासरी दवरल्यार ताचे वेगळे इफेक्ट मेळटात. ते एक्झॅक्ट स्टडी करत जाल्यार आमकां बरीचशी आनी म्हायती मेळूंक शकता. बाकीचे आमी कांय वास्तू प्रमाणात झाडां दवरतात किंवा बाकीचे वस्तू घरांत लायतात. तर बासरी आसप सुद्दां घरांत एक प्रकारचे पॉझिटिव्ह एनर्जी तयार जावपाक म्हत्वाचें आसा. प्रोडंटा खातीर विवेक मोन्या जातीची ओढ आनी माया आशिल्ले कितलेच. मात तांच्या पोटा पाण्याक आपल्या कश्टाचे अर्दे मायज पगाराची पदरमोड कोणाकय पेलपाची न्ही. दिवचलचे रामेश्वरी शिरोडकार मणिपाल हॉस्पिटलांत आसता. कोविडाच्या अरिश्टा सावन मया तळें मायनींग वाठारांतले 60-70 सुन्याची भूक भागोवंक ताचो अर्दो मायज पगार चल्लो. आमच्या पॅट्रन माळेंत मोन्या जातीची रामेश्वरी. कोविडाचो जेन्ना लॉकडावन जालो तेन्ना खुबशीं हॉटेलां बंद जालीं, गाडे बंद जाले आनी हातूनच खंय तरी जी स्ट्रे डॉग्स आसात, जी रस्त्यावयली कुत्री आसात तिवूय उपाशी पडपाक लागली. थोड्या मनशांक तांची काकूट आयली आनी थंयच्यान फिडींग स्टार्ट जालें, डॉग फिडींग. आमच्या आयच्या ह्या पॅट्रन सिरिजा भितर अशेंच एक डॉग फिडर बिचोले हांगासरले रामेश्वरी हाका आमी मेळ्या आयच्या ह्या आमच्या पॅट्रन सिरिजा भितर, जे रस्त्या वयल्या कुत्र्यांक दिसाक जवळ जवळ 60 ते 70 कुत्री ते दिसाक फीड करता. रामेश्वरी कुत्र्यांक जे दिसाक फिडींग करता जवळ जवळ म्हयन्याची ताजी अर्द्या वयर सॅलरी ह्या कुत्र्यांच्या फिडिंगा भितर ते युटिलायज करता. आमी आयच्या पॅट्रन सिरिजा भितर मेळुया बिचोले हांगासरल्या रामेश्वरी हाका. तुका कित्याक अशें दिसपाक लागलें की तुवें कुत्र्यांक फीड करपाक जाय? अशेंच एक दीस लॉकडावनान हांव आनी मम्मी म्हाजी आफ्टर 1 मंथ जेन्ना मोदी सरकारान ग्रॉसरी शॉप ओपन केलेली तेन्ना अशें हांव आनी मम्मा अशेंच जेन्ना सामान हाडपाक वयताले तेन्ना अरावंड पॉलिटेक्नीक एरिया मयम लेक जितले आसा थंयसरल्यान जेन्ना पास आवट जाताले तेन्ना ऑलमोस्ट 2 ते 3 कुत्री सुकोवन अशी सामकी एक्झॉस्ट जालेली सारकी जालेली, जेवण नासून. ना उदीक आसलें ना जेवण आसलें आनी मायनींग एरिया आसल्या कारणान लोक कोणाची कुत्री लायक जालेली भुरगीं हाडून तांकां थंयसर सोडटाले विदावट थिंकींग की कितें मेळटलें कितें ना मेळटलें. मागीर अशेंच एक दीस अशेंच वयता आसतना म्हाका जेन्ना ती दिसली मम्मी म्हणलें की जाणा आसूं सोड. फुडें गेली तेज्या उपरांत पळयता 2-3 जाणां अशीच मेल्लेली एक्झॉस्ट जावन, पोटा बी सगळें कुत्र्याचे पेटे हय एक्झॉस्ट जावन मेल्लेले. त्या दिसा न्हिदोंक ना, लिटरली सांगता त्या दिसा न्हिदोंक ना. हांव घरा येयल्या उपरांत मम्मी म्हणालें की कितें तरी करया. हांवें म्हणलें कितें करया, म्हाज्या सॅलरी इतली दिसा जावपा ना. म्हणलें चल ट्राय करया.
सो जेन्ना त्या दिसाच्यान एक दीस स्टार्ट केली म्हणटात न्ही की 21 दीस एक रुटीन फॉलो केल्या मागीर तो परत तो तुका तसोच पडटा. सो ऑलमोस्ट अशें एक दीस 2 दीस करता 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 लॉकडावन असो सोंपलो, परत ओपन जालो. 6 म्हयने सुमार ही गोश्ट कॅरी केल्या उपरांत मागीर ती एक दीस म्हटल्यार चल आसूं करया नाका, पण मन मारी नालें त्या भुरग्यांक उपाशी सांडपाक. मागीर ती कंटिन्यू उरली. तुजो शेड्यूल कसो आसता कुत्र्यांक फीड करपाचो? हांव मणिपाल हॉस्पिटलान कामाक आसता. सो आमची शिफ्टी आसता. हांव फर्स्ट शिफ्टाक आसा जाल्यार हांव मागीर सांजचे अरावंड 5-5:30 फीड करता. जेन्ना सेकंडाक आसा जाल्यार रातचे 9:30-10 अशें फीड करता. नायटीक जाल्यार मागीर म्हाका मातशें बेगीन येवचें पडटा. 3-3:30 अशें फीड करता. बट फिडींग कंटिन्यू थेयता. सो तुका आनीक कितें हेल्प जाता कोणाचो ह्या फिडिंगा भितर? आमचो बिचोल डोनेशन्स बी कितें? हय, आमचो बिचोलचो एक स्वान म्हणून ग्रूप आसा. इफ इन केस जर म्हाजी लायक जर जायत ना सॅलरींतल्यान जर तरी म्हाका जर कमी पडटा रायस स्टॉक वा कितें जाल्यार त्या ग्रुपांतले म्हाका हेल्प करतात मेंबर्स. खंयच्याल्यान तरी डोनेशन थ्रू ऑर लायक कितें तरी एडजस्टमेंट करून दितात. तुजें तें स्वान ग्रूप सोडलो जाल्यार आनीक कोणाचे जनरली अशें फ्रॉम आवटसायड कोणाचें डोनेशन ना अजून तरी. तुका कितें दिसता की हे स्ट्रे डॉग्सा विशीं तुजें कितें मत आसा? नॉर्मली आमी खंय वयता सगळ्यांकूच दिसता की लायक फुडें लायक एक कुत्रो खंयचें जनावर उपाशी आसता. स्वताहून एटलिस्ट एक फुडाकार घेवन एटलिस्ट तुमकां फुड्यान दिसता इन अरावंड तुमच्या सायडीकले कोणा तेंकांच घाला. हें म्हणना की सगळ्या गांवांतल्यान घाला, बट सायडीक तुमकां कोण उपाशी दिसता तेंकां घाला. हितूंतले एक लायक बऱ्या पतीन योगदान जातलें. एक स्वताची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटरी. आयच्या ह्या पॅटर्न सिरिजा भितर इतलेंच. साहिल मांद्रेकारा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.